बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो आयज पवित्र सभा बागेवन तुझे आमच्या आंकवार मायेचो पती आनी आमच्या जेजूचो बापूय ताची परब समोर रमता. आनी आमी पळयत जाल्यार पवित्र पुस्तकांत ह्या भाग्यवंत चड कांयच बरयलेलें ना, पूण थोडें बरें कितें तरी बरयलां. आनी आमी पळयत जाल्यार ताच्या जिवितांत ताणें देवाची खोशी कितें ती पाडली, देवाक कितें जाय आसलें तें ताणें केलें. कांय एक उतर उलयनासतना ताणें देवाची खोशी पाडली. आयज तो आमकां एक बरी शिकवण दिता आमच्या जिवितांत आमी जी लावंक जाता ती. आमी ताच्या जिविताची नियाळ करतना आयज आमच्या जिवितांत आमी प्रमाणीक जावंक, आमच्या जिवितांत आमी नितीवंत जावंक ताचे भाशेन आमी देवा लागीं कृपा मागुया. आनी देवा लागीं आमी भोगसणे मागुया. त्या वेळार आमी जे देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ना, देवाच्या उल्याक आमी कान दिवंक ना. आमी देवा सोशिल्लीं पयस केलेलीं आसात. ताका लागून आमी भोगसणे मागुया आनी देवा लागीं कृपा मागुया. आमी सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदिदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तणाव विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीन सदां सांकवार मरे सगळ्या जिवितान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पदिदा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या दर पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकलेच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बाबाच्या उजव्यार बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच न्हू पवित्र, एकलोच न्हू ईश्वर, एकलोच न्हू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्पदिदा देवा आमच्या सोडवणारा जेजूची आनी ताची मारिये मायेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बागेवन झुजेक विंचलोय. तेच परीन जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचें सवें वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिंवासन हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत.
तुजें घोराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिमासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतर हें देवाचें बडकार. आमचो जबाब ताची संसद तोखतली नितेकाळी. परतून म्हणुया, ताची संसद तोखतली नितेकाळी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगोडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओखोण करून दवरलाय. जबाब ताची संसद तोखतली नितेकाळी. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिमासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब ताची संसद तोखतली नितेकाळी. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोणाचें खोडप. सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो. जबाब ताची संसद तोखतली नितेकाळी. बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, संवसार ताचें दायज जातोलें म्हूण आब्राहामाक आनी ताचे संस्थेक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय, पूण बावाता उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटोच बासावणी फुकें देणें जावचे खातीर आनी सगळी संस्थेक मुंगे समूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्राहामा पर्यान बावार दोत्तात तांकांय. खरेंच मेलचे खातीर ती बावाताचेर थिरायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांव तुका बापूय कोत्तलो. त्या उतरा प्रमाणें ज्या देवाचेर ताणें बावात दवरलोलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नान त्यो वस्तू आसोसो करता, त्या देवा मुखार आब्राहाम आमचो बापूय. तुजी सोसोत इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें बरवशाक जागो नासलोलो तेन्ना पर्यान बरवासो धरून ताणें अशें सोतमारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतर हें देवाचें बडकार. शिव वर्तमानांक उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्परा, तुज्या घरान रावतात ती कितलीं बागी, दीस रात ती तुजी वाखाणी कोत्तली. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जाकोबाक जल्मल्लो जुजे मारेचो पुती, हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी.
ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण तीं एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गर्भेस चलोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मायेक तुजे पुतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. निंदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी भाग्यवान जुजेच्या जिविताची नियाळ करता. भाग्यवान जुजे एक आमकां आपल्या जिवितांतल्यान बरी शिकवण दिता. आमी जायते ताचे जिवितांतले गूण आमच्या जिविताकूय लावूंक जातात, पूण आमी ताचे वयर नियाळ करता आसतना आमी थोडे भर जुदेवाची म्हायती कितें ती आमी पळोवया. त्या काळार आनी जुदेवाचे परिस्थिती परंपरे प्रमाणे बायल मनशाक व्हड स्थान आसूंक ना. बायल जावन आसली एक दादल्याची प्रॉपर्टी कशी आसली आनी ताकाच लागून जुदेव लोक चडशे दादले ते सदांच खुशाल आसले, कित्याक आपूण पयले सुवातेर 3 वस्तू ते मागिनासले. म्हणजे एक म्हणल्यार आपूण दुसऱ्या देशांतलो भायल्या देशांतलो मनीस जावचो न्हय, दुसरें म्हणल्यार एक स्लेव चाकर जावचो न्हय, आनी तिसरें म्हणल्यार एक बायल. ही तिनी तांकां एक लो स्टेटसाची कशी हें आसलें समाजांत, पोजिशनां अशीं आसलीं आनी ते मागिनासले. आनी ताकाच लागून बायलेक तितलो व्हड हें ना, कितें रेस्पेद आसूंक ना. बायल जावन आसली, आपणाक एक बायल म्हणली चाकर कशी. पूण आयज आमी एक जुदेवाक पळयता, एक भाग्यवंत जुजे, जो ताका कसलीच, तो एक धर्मवंत मनीस, ताका कसलीच आपले पती जे जावची आसली, पत्नी कोण जावची आसली, तिका तो कांयच वायट करूंक सोदिना. तो जाणा ताच्या कडल्यान ती गर्भ संभोवलेली ना, पूण तरी आसतना तो ओगीपणीन तिका सोडूंक सोदतालो. म्हणजे कितें आमकां दिसून येता मोगाच्या भावान भयणो, की तो दुसऱ्यांक कोणाकूच दुखूंक सोदना आसलो आनी होच गूण देवान ताच्या जिवितांत पळयलो आनी ताकाच लागून देवान ताका विचून काडलो. होच जावन आसा म्हज्या पुताक, सुम्या जेजू क्रिस्ताक पळयतलो म्हणून. आनी आमी घोडये ताच्या जिवितांतलें चड कांयच नकोत, बायबलांतूय तितलें दिल्लें ना, तरी आसतना मोगाच्या भावान भयणो, आमी हेच गुणाचेर आमी नियाळ केल्यार दिसून येता की भाग्यवान जुजेन जेजूचो जायती काळजी घेतली आसतली, ताका बरे गुणांनी ताणें वाडयलो आसतलो, हें आमी पळोवंक जाता. आयज तो जावन आसा आमकां सगल्यांक एक नमुनो देवाची कशे भाशेन करची, कांयच विचारिनासतना देवाचेरूच भार धरून देवाच्याच विश्वासान आमी मुखार वचूंक आयज तो आमकां ताच्या जिवितांतल्यान दाखयता. आमकां एकूय उतर मेळना, तो कितें सांगता तो कांयच मेळना, पूण तो ताचें इतलेंच सांगलेलें आसा. देवान कितें सांगलें ताचे सपनांत देवदूत येयलो आनी तो न्हिदेंतलो उठून तो देवदूतान कितें सांगलोलें तें तो पाळूंक गेलो. आयज आमी नियाळ करुया आनी पळोवया आमच्या जिविताचेर. आमी जेन्ना आमकां देव केन्ना आमकां एक सायन दिता, तेन्ना आमी देवाचे विश्वास धरून आमी मुखार गेल्यात काय, आमच्या जिवितांत परिस्थिती येयल्ल्यो आसात, गडे देव आमकां तातूंतल्यान कितें तरी सांगूंक सोदता, आमी देवाचेर विश्वास धरून गेलोलीं आसात काय, हेंच आमी नियाळ करून पळया.
दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी जायते फावटी दुसऱ्यांची नीट करतात आमी रोखडींच दुसऱ्यांचेर बोगलांडां घालूंक वतात पूण आमी भाग्यान जे भाशेन जावया ताका मारयेचें कांयच नांव उबोवंक नाका आसलें तिका लॉजीक ताका घालूंक नाका आसली कित्याक मोगाच्या भावन भयणो देवांची क्यास्त जी आसली ती भोव चडूच गंभीर आसली म्हणजे कितें कोणेंच कितें वायट केलें जाल्यार ताका रोखडेंच फातरान मारप म्हणजे थंयच धरून न्हू एक ते जमनीत एक होणटाले तितून ते मनशाक घालताले आनी ताका फातरान थंय मारप अशें तांचें ही परंपरा आसली कितें वायट केलें तें तांची क्यास्त पूण भाग्येन जुज्याक तें नाका आसलें मारयेन असले लॉज सोसूंक आयज आमी पळया आमकां जेन्ना कोण वायट करता तेन्ना आमी तांची नीट करतात काय तांकां आमी बोगसूचे सुवातेर आमी तांचेर बोगलांडां घालतात काय हेंच आमी नियाळ करुया आमकां भाग्यान जुजे आमकां जायतें शिकयता आयज आमी ह्या बऱ्या भाग्यवंताचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत नित्यवंत जावपाचीं मनशां प्रमाणीक मनशां भाग्यान जुजे भशेन जावपाचीं मनशां आमी जावंक वावरुया आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया सत मानता देवा सरपदीदार बापा स्वर्गांत तुमच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पिता आमचे सुमी तो पवित्र आत्म्या बरी घर सांबाळलो आंकवार मनी ताणें जल्मलो पोंस फिरले ताका ताणें पोंस चुसलें ताका कुर्सार चडलो तो मेला ताणें किपिलो तो मेल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळटलो जिवन जालो सर्गार चडलो सपदिदार देवाच्या जग बसले तुवें तां जिवन मेल्यांची मोजबी करूंक येतलो सत माता पवित्र आत्म्या कॅथॉलिक पवित्र सभे भक्ताचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमी गीत घेवया C31 पेज नंबर 41 संवसारांतल्यो मोनजात भेटो संवसारांतल्यो मोनजात भेटो तुका जायबा नाका जाल्यो म्हज्या भावान भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली मानान ताचो उगडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका वंपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची कुणा जावन म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटाव, तुजी किती परगोडटाव. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसलें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटूया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनः जीवन पुनः तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनून जिवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत मोगान मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयन झुजे, बागयन दमदतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदेदार बापा,
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस, आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोळकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनाक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D4 पेज नंबर 49. आशेता काळीज मोजे. Asheta kalis Moshe, swati inyang tusha, rakun rauta disporti, milong mogak moja. Asheta kalis Moshe, swati inyang tusha, rakun rauta disporti.
शाबास बऱ्या आनी विश्वासी चाकरा तुज्या दुन्याच्या संतोशांत वांटो घे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवल्या बापा, बागेवन जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्याय आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून गोठ केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बागेवन जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सपुदेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर म्हणया. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काडी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर प्रगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या खातीर संतोशान आमी तुका वचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पळोवन मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. U17, पेज नंबर 239, सायबा सांसुसे. सायबा सांसुसे, तूं आमचो आदार, जातो तूं आमचो निमाणो सुस्कार. वायटा विघ्ना तूं आमची निवार, आतां आनी मोनाच्या वेळार. वायटा विघ्ना तूं आमची निवार, आतां आनी मोनाच्या वेळार.